म्हजे बाबणीनो आज आमी रक्त साक्षीन दाखोवन सिसिलियाची परब करता. ती संगीताची आस्कारेन म्हूण पवित्र सभेंत वळखतात. संगीता वरवीं ती देवाची महिमा गायताली. शेगीत देवाचें उतर फुरगतना आनी क्रिस्ती गीत घेतना ती रक्त साक्षी जाली. तुमकां क्वायराक फेस्ताची परबी. सुवर्तमानांत आमी निमाण्या दिसाची खबर आयकल्या. हे उतरांनी जेजू आमकां एक खास संदेश दिता आनी तो म्हणटा भिये नाकात. सोबीत दिमंताचें उदाहरण घेवन जेजू अशें सांगता की जें आमकां आज दिसती पडटा तें एक दीस सोंपतलें व तें बदलतलें. आमची कूड बदलत वेता. ती सदांच तरणाटी उरना. गौतम बुद्ध अशें म्हणटालो, अशें म्हणटा, एवरीथींग in this world is transient. Everything is passed away. Nothing is permanent. संवसारांचें सगळें एक दीस सोंपतलेंच. तर आमी भियेन आसतना आमचें जिवीत सारूया. कसल्याच वस्तूंचेर चिटकून रावूंक न्हय. संवसाराचे आशांची आस दवरूंक न्हय, पूण शासनाचे जिविताचे.